Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. बर्थडे हांगा बिचोलीच्या बर्थडे हांगासर आनी सिया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोराचेर आज सकाळच्या वराचेर एक उजो लागला आनी ह्या उजोचेर हांगा जो रेंटाक आशिल्लो संतोष सुतार ह्या घराक उजो लागून पुराय त्याचे बेडरूम तुम्ही पळयता जाल्यार कबाड फाटसून आजुनी कबाड जो जळला आनी आजुनी उजो हांगासरचो जो पेट्रोल आसलो त्याचो जो गरमी जी आहा ती हांगासर तुमकां दिसता आसतली की सुमारे एक 25-26 लाखापर्यंत ताका हांगाचं नुकसान झाल्याचं दिश्टी पडटा. जास्त जाग लागली. बरोबर. त्याच्यात खाट होती, अलमार, त्याच्यात डॉक्युमेंट होते लिगल, म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, ओरिजिनल वगैरे त्याच्यातच होता. थोडी फार कॅश होती ती सर्व गेलेली. अंदाजे किती नुकसान असेल तुमचं सगळं? अंदाजे गोल्ड हे पकडून मला वाटतं 25 लाख पर्यंत सगळं. हे आता तुमचे फक्त अंदाज कॅश, आहे. तुमचे काही कॅश होते जे जळाले? कॅश एक लाख माझा कॅश होता त्याच्यातले, आणि अजून थोडे वेगळे होते त्याचा काही हिशोबात नाही. हांगा येता जाल्यार डोर ओपन आसले ते रोखडेच आमी स्टार्ट केले भायर फायटी आनी उजो इतलो वाडलो की त्या कारणान आमकां दुसरी गाडी हाडची पडली. तेन्ना पावले तेन्ना ऑलरेडी तेंचो डोर ओपन आसलो आनी इतलो स्मोक आसलो की आमकां एंट्री करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातालें प्रॉब्लम. मागीर आमी BSL इतले स्मोक आसलो की आमकां BSL यूज करचो पडलो आनी ते BSL यूज करून आमी भितर एंट्री मारली आनी जाता तितलो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. ते पयशे जळलेले आसा तुमी पळयला आसा ताचें जें भांगार आसा ते लिटरली सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. खूब लुकसाण जाल्लें आसा. म्हणजे ताका फ्लॅट रावपाचें हेच्या कारणान तर आतां जर बाकीचे जर पळय जाल्यार ते म्हणटात, बाकीचे म्हणटात की लायटी मुळे बी गेली. सद्या आमी लायट सगळीच बंद केलेली आसा. हांव त्या फ्लॅटाचो फायर म्हणजे इन्शुरन्स केल्लो काय म्हाका म्हणजे अजून तितली खबर ना. म्हणजे ते सगळेच जाण आतां कशें आसा, शॉक्ड आसा, म्हणजे वायट घटना जाल्या. त्यामुळे एकदा डिटेल करून मागीर ताका मागीर कितें लॉसीस कंपेन्सेट करून आमी कितें मदत करूं शकता सरकार धरून ते डेफिनेटली हांव करपाचो प्रयत्न करता. पळयत राहा प्रुडंटाक ती सगळं.